विसोपरांत तुमकां येवकार. कसलेच कारण नासतना ॲपाक विरोध करचे परस कारण सांगात. बेश्टो विरोध करप सारकें न्ही. हो ॲप प्रवाशी तशेंच टॅक्सवाल्यांच्या हेल्पा खातीर केला. बसून उलयल्यार स्पश्ट जातलें आनी आपूण उलोवपाक रेडी आसा म्हूण जीसीडीचो चेअरमॅन निलेश काब्राल उलयला. आरटेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. सद्याक पयलीं कारण विरोध करपाक ओला उबर नाका म्हणटाले. सो ओला उबर नाका बरें आमी स्टेट गव्हर्मेंटानूय मानून घेतले ओला उबर नाका कित्याक थंय मागीर भायले लोक येवं शकता आनी तेंचे भितरले पयशे ते ओला उबर व्हरतले. सो आतां गोंयचे गव्हर्मेंटाचे बॉडीन एक ॲप केला आनी डिझायन केला. आतां तेंचे विशय कितें आसा की रेग्युलर जातले. आतां म्हाका खबर ना वॉट इज द रिजन कित्याक आजुनूय म्हाका तेणी फक्त आपणाचें ऑब्जेक्शन आहा म्हूण चीफ मिनिस्टर बरयला म्हाका बरयला ऑब्जेक्शन आहा म्हूण. पण कित्याक ऑब्जेक्शन आहा तें म्हाका बरोवंक ना. पळया आतां तेंचो विशय कितें आसा तें आमी मांडटले. पूण म्हाका दिसता हो ॲप इतलो सिंपल की गोंयच्या खंयची टॅक्सीन तो ॲप ओनरान वा ड्रायव्हरान डावनलोड करपाक जाय. ताका ₹1 ताका खंय फारीक करपाचें ना. पयशे जे ट्युरिस्ट दिता ते डायरेक्ट तेणी घेवपाचे. आनी म्हाका कांयच खबर ना. दिस इज अ फॅसिलिटर. तेणी तेजेर हें करपाक म्हाका दिसता गरजूच ना. आनी हांव पत्रकार भाव भयणा कडेन मागतलो की हेका जीडीसीक आनी गव्हर्मेंटाक प्रोत्साहन दिवचें हो ॲप फुडें व्हरपाक. हेका हांव एनी टायम अवेलेबल आसा जीडीसीन. खंय विशय आसा तेणी डिस्कस करचो. गोंयांत जर ओलर उबर नाका हें आमी मानून घेतलें आमकां नाका. आमच्या सरकारान जर ॲप केला ह्या सरकाराच्या ॲपाचेर येवपाक काय प्रॉब्लेम ना. जेन्ना सरकार सांगता की आमी गव्हर्मेंट रेट जी आसा तांकां दिता गव्हर्मेंट तेंचे कडेन ₹1 घेयना जाल्यार हेजेर हें जावपाक कित्याक प्रॉब्लेम आहा आमकां समजना. ते मिसगायड करपी पॉलिटिकल हेतू आसतना पॉलिटिकल कारणां आसतना खुबशे लोक मिसगायड करूंक शकता. हांव नांव म्हणना. पूण जेंकां स्वता हे ॲप वापरपाक लागतले तांकां कळटलें की इट इज सो बेनिफिशियल टू एवरीबडी. तांकां टॅक्सी कित्याक मोमेंट ऑफ पर्सन डावनलोड द ॲप आनी तो ॲपाचेर सांगलें म्हाका हांगाच्यान थंय वचपाक जाय तर ताका कितले किलोमिटर तेजें भाडें सगळें येता आनी मागीर ओके म्हणटा तेणें येवपाचें. सो हे सगळ्यो गोश्टी जर बऱ्यो चलता जाल्यार कित्याक हे फाटीं लावपाक जाय अशें म्हाका दिसता.